विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार। आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। वाळपय म्युनिसिपालिटी इमारतीत सुमार 15 फायर एक्सटिंग्विशर आसात, मात ह्या फायर एक्सटिंग्विशरांची ड्यू डेट सोंपून सुमार 3 वर्सां जाल्यात। सप्टेंबर 2015 हाची ड्यू डेट सोंपिल्ल्यान ह्या इमारतीत सुरक्षे बाबतीत चिंतेची गजाल आसा। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। आम्ही ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग आसा न्ही तेंचे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी तेन्ना नोटिसा हाडून तेंचे दिल्ले की जे फायर फायटिंग सिस्टम आसा ती थंयसर ऑपरेशनल ना आनी नॉन फंक्शनल आसा। सो आमचे जे आमी इयरली जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग इन्स्पेक्शन करतात तेच्या अंडर आमी तेंचे बिल्डिंग इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा की तेंच्यांनी जी नॉन फंक्शनल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आसा ती परत फंक्शनल करपाची इन व्यू ऑफ फायर सेफ्टी। एक्चुअली द सिस्टम जी ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्ली आसा ती रिस्टोर करपाक जाय आनी इट हॅज टू बी ती मेंटेन करपाक जाय जी फंक्शनल आसा की ना ती, सो दॅट जी फायर फायटिंग सिस्टम आसा ती केन्ना सपोज उजो लागलो जाल्यार ती ऑपरेशनल जावपाक जाय आनी त्या टायमाचेर ती यूज जावपाक जाय। आनी सादारण सर ती मेंटेनन्स करता ताका कितें टेन्युअर आसता 1 year 6 months अशें कितें टेन्युअर बी आसता ताका? जर फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स घेतले जाय जाल्यार ते इयरली रिन्यू करपाक जाय, रिफील करपाक जाय आनी रिन्यू करपाक जाय आनी प्रोटेक्शन सिस्टम आसा इट हॅज टू बी टेस्टेड फॉर इट फंक्शनल एफिशियन्सी। सो आतां सद्या सर तेंची जी आसात पळय फायर सिस्टम आसा पळय जे ती आसात पळय फर्स्ट एड आसात काय सर ते आसात? तेंचे कडेन फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशरूय आसा इन्स्टॉल केल्ले आनी प्लस फायर प्रोटेक्शन सिस्टमूय आसा, पण पंप न चल्ल्या कारणान ती सिस्टम चेक करपाक मेळना।